नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित पुस्तक परीक्षण लेखन या व्याख्यानात आमका ऑनलाईन माध्यमावरवी जोडिल्ल्या हांव सनिला साळगांवकर तुमकां सगळ्यांक येवकारता. जशें आमकां खबर आसा, संवसारभर खास करून आमच्या भारत देशांत आमच्या गोंयांत कोरोना विशाणूची पसरत वाडत आसा आनी ती आमीच थांबोवपाक शकतात. ह्या खातीर योग्य अंतर दवरुया, मास्काचो वापर करया, हात साबणान धुवया, तशेंच गरज आसल्यारूच आमी आमच्या घरा भायर सरुया. मनीसपण जपूया, कोरोना हरोवया. आयच्या ह्या व्याख्यानाक सुरवात करच्या पयलीं हांव तुमचे मेरेन कांय सुचोवण्यो पावपाक सोदतां. व्याख्यान चालू आसतना उपकार करून तुमचो मायक आनी कॅमेरा दोन्ही बंद दवरचे. कसलीच आडखळ जाय नासतना आमच्या व्याख्याताक आपले विचार तुमचे मेरेन मांडूंक मेळचे म्हणून उपकार करून हे लक्षात घेयात. तशेंच तुमचे काय प्रश्न आसल्यार तुम्ही ते निखालस चॅट बॉक्सान टायप करून दवरूं शकतात. जसो आमकां फुडें वेळ मेळटलो तशे आमी ते प्रश्न आमच्या व्याख्यात्या मुखार मांडटली. कोंकणी भाषा मंडळ ह्या कोविड काळात सेगीत कार्यक्रमा आयोजित करीत आसात. ऑनलाईन माध्यमांतल्यान व्याख्यानां, सर्ती, कार्यशाळा हे आयोजित करीत आसात. हालींसरा आमी पळयतात, आयची पिळगी कोंकणी कडेन वळत आसात. तशेंच साहित्यीक सतत आपले साहित्य बरयत आसात. त्या साहित्याचे वाचन जावप हे खूब गरजेचे. साहित्यीक आपल्या जिवितांत आयिल्ले वेगवेगळे आयाम, वेगवेगळे अणभव आपल्या साहित्यांतल्यान आमच्या मुखार दवरतात. ते साहित्य आमी वाचचे. तशेंच वाचकांक त्या साहित्या बद्दल कितें दिसता हे जाणून घेवपूय खूब म्हत्वाचें थारता. ह्या वेळार गरज पडटा ती पुस्तक परीक्षण लेखनाची. आत्ता पुस्तक परीक्षण म्हळ्यार कितें? ते कशें बरोवप? समीक्षा आनी पुस्तक परीक्षण हातूंत फरक आसा काय ना? हे सगळ्यांच्यो जापो सगळ्यांक मेळच्यो. तशेंच पुस्तक परीक्षण लेखनात भरती येवची हो हावेस धरून आमी आयज ह्या व्याख्यानाचे आयोजन केल्ले आसा. तर आतां हांव मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे सचिव उल्हास गांवकर हांचे लागीं की तांच्यांनी येवकाराचे उलोवप करचे. नमस्कार. नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित केलेल्या पुस्तक परीक्षण लेखन ऑनलाईन कार्यवळीक सगळ्यांक येवकार. आयज आमकां मार्गदर्शक म्हूण आसात डॉक्टर तन्वी कामत बांदोडकर, सहाय्यक प्राध्यापक केपें महाविद्यालय शनीबाई. तुमकां येवकार. जेन्ना कोविड काळ सुरू जालो तेन्ना मंडळान ऑनलाईन पद्दतीन व्याख्यानां घेवपाक सुरवात केली. वर्साचे चडशे कार्यावळी आमी ह्या वर्साक ऑनलाईन पद्दतीन घेत आसात. त्या भायर नव्यो कार्यावळी सुरू केल्या. तातूंतली एक म्हळ्यार वाचन विश्व. वाचन विश्वा अंतर्गत काल 17वी कार्यावळ जाली. एक बरो प्लॅटफॉर्म सुरू जालो आनी तरणाट्यांक आमी बरे तरेन मार्गदर्शन करीत आसात. तंत्रगिन्याक धरून जशी जशी परिस्थिती येता तसो आपलो वावर मंडळ करीत आसा. मंडळाक कोणी सुचोवणी केली वा मंडळान दिसले की कोंकणीची पोकळी भरून काडपाची गरज आसा अशे तरेची कार्यावळ्यो मुजत घेत आसात. आयचो विशय पुस्तक परीक्षण लेखन हो एक म्हत्वाचो विशय आनी खुबशे जाण बरे बरोवपाक लागल्यात. तांकां योग्य तरेन मार्गदर्शन मेळचो होय एक हेतू दवरून आमी हें व्याख्यान घडोवन हाडलां. गोवा कोंकणी अकादमीचे युवा साहित्य संमेलन जे खंडोळा म्हाविद्यालयांत जालें थंय अशे वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांत
सातत्यान बरोवप्यांक मार्गदर्शन जावपाक जाय अशें सगळ्यां कडल्यान सुरू आयलो. मंडळाक सदांच दिसून आयल्या जे तरणाटे वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांत बरयतात तांकां सातत्यान मार्गदर्शन जावचें. जी व्याख्यानां मंडळ घडोवन हाडटा ती फक्त सुरवात. हाच्याय मुखार कमी लेखक घेवन आमी कार्यावळी घडोवन हाडटली. सद्याच्या परिस्थितीक लागून ती ऑनलायन आसा, परिस्थिती सुदारतकीर ती ऑफलायन जातली आनी एकंदरीत कोंकणी साहित्याचो दर्जो वाडचो आनी तरणाट्यांक योग्य मार्गदर्शन मेळचें हे यत्न. पुस्तक परिक्षणाचे संयोजक वल्लभ बर्वे, सनिला साळगांवकर हांकांय हांव येवकार दितां. त्याच बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आसात तांकांय येवकार. कोरोना विशाणूचे पसरण वाडत आसा ती आनी थांबोवपाक शकतात ते खातीर योग्य अंतर दवरात, मास्काचो वापर करात, हात साबणान धुवात, सामकी गरज आसल्यारच घरांतल्यान भायर सरात, मनीसपण जपूया, कोरोनाक हरोवया. परत एकदा तन्वीबाई आनी सगळ्यांक तुमकां येवकार. देव बरें करूं उल्हासबाब. आयच्या या पुस्तक परीक्षण लेखन या व्याख्यानाक आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्यात युवा लेखिका तशेंच संशोधक डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकार. आता हांव मागता या कार्यावळीचे संयोजक वल्लभ बर्वे हांचे लागीं की तांच्यांनी आमच्या आयच्या मानेस्तांची वळख करून दिवची. नमस्कार सगळ्यांक म्हणजे पयली येवकार. तन्वी बांबोळकर ही भोवमानेस्त आमची आयच्या सेशनाची आणि ही सहाय्यक माफ करा ओके ही असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून इंग्लिश ऑफ इंग्लिश ही गव्हर्नमेंट कॉलेज केपें हांगासर वावुरता. तशेंच गोयचे लोकवेद आणि गोयचे फोक थिएटर हातून त्यांच्यानी डॉक्टरेट केल्या. तशेंच पीएचडी करून ही तशीच थांबूंक ना, तांचे जे संशोधन आसा ते चालूच दवरला. तातून भितर गोयचे जे लोकवेद आसा तांचे हे संशोधन करीत आसा. तांच्यांनी पैंगिणीचो कालो हे इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स हाच्या खातीर ती तांच्यांनी काम केल्लें आसा. तशेंच खुबशे ल्हान भुरग्यांचे जे बुक्स आसा तेंचे अणकारीत केल्ले आसा आणि हे सगळ्या मुखार हाडले आसा ते कोंकणी भाशा मंडळान. तशेंच ई प्लॅटफॉर्म जो आसा प्रथम बुक्साचो स्टोरी विवर ताजेरूय तांच्यांनी खुबशे पुस्तकां अणकारीत केल्या. तशेंच मज्जा स्कूल हांगासर ती खुबशी थिएटर क्लासीस आणि भुरग्यां खातीर कार्यशाळा घेता. तांच्यांनी कॅज्युअल न्यूज रिडर आणि ट्रान्सलेटर एट ऑल इंडिया रेडिओ पणजे हांगासर तांच्यांनी काम केल्लें आसा. तशेंच लॉगआउट ह्या कला अकादमीच्या फुल लेंथ प्ले कॉम्पिटिशना भितर लॉगआउट ह्या स्क्रिप्टाक तांकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आसा. तर ही आमच्या मानेस्ताची ओळख जावन आसा. देव बरें करूं वल्लभ बाब. पावला कणकणी आमकां शिकपा सारखे खूब कितें आसा. गरज आसा ती फक्त काळजाचे दोळे आनी कान उक्ते दवरून आमकां जे कितें शिकपाक मेळटा, जे कितें अणभवपाक मेळटा ते जोडून दवरपाची. आयज आमकां ही संद मेळ्ळा. ह्या व्याख्यानांतल्यान ज्ञानाची तशेंच विचारांची भर पडटली हातून मात्तूय दुबाव ना. इतलें सांगून हांव ह्या व्याख्यानाची फुडली सुत्रां डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकार हांच्या हातीन सोपयता. तन्वीबाय, मागता तुमी ह्या व्याख्यानाक सुरवात करची. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आणि येवकार.
कोंकणी भाशा मंडळाचे उपकार मानतात आणि म्हाका ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयज हांगा संद दिल्या. आणि म्हज्या अणभवात जे कितें आयलां, जे म्हज्या शिक्षकांनी म्हाका शिकयलां आनी जे एक वाचक म्हणून आनी एक बरोवपी म्हणून जे म्हाका दिसलें पुस्तक परीक्षणा विशीं ते आज हांव तुमच्या लागीं मांडपाचो यत्न करतलें. सरळ विशयाक हात घालता आनी सदांच खंयच्याय विशयाक हात घालतना जो विशय आसा ताजो अर्थ कितें हें समजून घेवपाक म्हाका सदांच आवडटा. तेन्ना रिव्ह्यू जाका आमी म्हणटात, जाका कोंकणीन पुस्तक परीक्षण अशें म्हणटात, ताजो अर्थ कितें जाल्यार इंग्लीश डिक्शनरीचेर जर तुमी पळयत जाल्यार अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ बुक, प्ले ऑर फिल्म हो ताजो अर्थ. पण जर आमी रिव्ह्यू ह्या शब्दाची फोडणीशी केली, म्हणजे री आणि व्यू हाचे दोन भाग केले जाल्यार आमकां आनीक नवो अर्थ मेळटा. तर तो म्हळ्यार री म्हळ्यार परत एकदा अगेन, आणि व्यू इज पळोवप. सो खंयची कलाकृती ओके, वेदिका जोशी तुम्ही दिल्ले फीडबॅका खातीर देव बरें करूं. हांव मायक तोंडा लागसार व्हरता. घडये ताका लागून म्हजो आवाज कमी येता आसतलो. आतां आवाज बरोबर येता? आता आवाज येता म्हजो बरोबर? हय मिस, येता. ओके. थँक्यू वेदिका, थँक्यू खुशी. तर परत एकदा हांव विशया कडेन वता. आतांच सांगलें की रिव्ह्यू जाची जर फोडणीशी केली ह्या शब्दाची जाल्यार परत एकदा पळोवप. री परत अगेन आणि व्यू पळोवप, एक वेगळ्या नदरेन पळोवप अशा तरेचो अर्थ आमच्या मुखार येता. आतांच सूत्रसंचालनांत म्हणलें तशें की साहित्या विशीं बरयतना खुबश्यो गजाली बरयत. समीक्षकीय बरोवप आसता, एक आसता संशोधनात्मक बरोवप आणि एक आसता ते पुस्तक परीक्षण. सो पुस्तक परीक्षण हो तरी ताच्या लागीं आशिल्ले हे दोन जे विशय आसा ताच्या विशीं हांव पयलीं उलयतां, कारण फरक सांगपा खातीर. ताच्या विशीं चड उलयना, पण फरक सांगपा खातीर. कारण खुबदां कशें जाता की पुस्तक परीक्षणाच्या नांवार आमी समीक्षा बरयतात जावं संशोधनात्मक प्रपत्रूय बरयतात आनी ताका पुस्तक परीक्षण म्हणटात. आणि हे सारकें न्हय, कारण दर एक गजालीचो, दर एक साहित्य प्रकाराचो आपलो असो वेगळो हेतू आसता. तर समीक्षेचो हेतू कितें? समीक्षेचो हेतू खंयच्याय साहित्य प्रकाराचें विवेचन करप. संशोधनात्मक प्रपत्र जे आमी बरयतात, जाका इंग्लिशीन आमी रिसर्च पेपर म्हणटात, ताजो युजली हेतू कितें आसता? खंयच्याय वेगवेगळे जे सिद्धांत आसात, म्हळ्यार धरात फेमिनिझम, मार्क्सिझम अशे वेगवेगळे जे सिद्धांत ती साहित्य कृती पळोवप त्या आखड्यांतल्यान. पण जेन्ना पुस्तक परीक्षण आमी बरयतात तेन्ना ह्यो गजाली आमी करनात. पुस्तक परीक्षण म्हळ्यार पुस्तक परीक्षण म्हळ्यार कितें? सादे आनी सरळ भाशेन सांगचें जाल्यार पुस्तक परीक्षणात पुस्तक कशें आसा आनी पुस्तकांत कितें आसा इतलेंच सांगप. आतां तें कशें सांगप आनी ते करतना कितें कितें करूंक जाय आनी कितें कितें करपाक नाका तें हळू आमी जाणून घेतलीच. पण हे दोन मुखेल प्रस्न जे आसात, पुस्तक कशें आसा आनी पुस्तकांत कितें आसा, हे तुमच्या पुस्तक परीक्षणा वरवीं वाचका मेरेन पावपाक जाय. दुसरो हेतू जो पुस्तक परीक्षणाचो आसता तो म्हळ्यार वाचकांक पुस्तकाची वळख घेवप. आतांच सगळ्यांनी सांगलें तशें कोरोनाचे दुसरे ल्हार आयलां
आणि गोंयान आमी ताजे सावट पळयतात आणि सगळीं आपापल्या घरात बंदिस्त परत एकदा बंदिस्त जाल्यात. आणि अशा वेळार म्हाका दिसता दोन मुखेल अशी सांगाती आमकां मेळटात. ते म्हळ्यार एक वेब सिरीज, इंटरनेट बरो आसा जाल्यार, ना जाल्यार पुस्तकां. आणि हालींच जाल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान दिसून आयलां की आयचे जे तरणाटे आसा जांचेर खुबदां आरोप लागतालो की पुस्तकां वाचनात, हें करनात, तें करनात. पूण एक जाणून आयलां की आयचे तरणाटे पुस्तकां वाचपाक लागल्यात. अ, आणि ह्या पॅन्डेमिकान तर आमकां एक संदीच दिल्या खूब खूब पुस्तकां वाचपाची. पण आतां ही पुस्तकां तुमी वाचलीं. पण ती तुमच्या मेरेनूच उरता. ह्या पुस्तका विशीं जर आनी कोणाक खबर जाल्ली तुमकां जाय जाल्यार पुस्तक परीक्षण बरोवप ही खूब सुंदर वाट. म्हणटकच पुस्तक परीक्षणाचो एक हेतू म्हळ्यार पुस्तकाची वाचकांक वळख करून दिवप. आतां ती वळख कशी करून दिवप? बरी वळख करून दिवप, खरी वळख करून दिवप. आतां हें हांव बरी खरी कित्याक म्हणटा? कारण खूब वेळा अशें जाता की आमी पुस्तकाच्याय मोगात पडटात. लव एट फर्स्ट सायट जशें आसता तशें आमी पुस्तकाच्याय मोगान पडटात. आणि सगळेंच त्या पुस्तका विशीं आमकां बरें दिसपाक लागता. आनी म्हळ्यार आमी आनी ताच्या विशीं आनी कांयच वायट पळोवपाक सोदनात. अशें न्ही की त्या पुस्तकान कांयच वायट आसना. कितें तरी तातूंत त्रुटी आसतात पूण त्यो आमकां दिसना. मोगान पडटकच जशें आमकां त्या मनशाचें सगळें बरें दिसपाक लागता तशेंच आमी पुस्तकाच्या कुड्ड्या मोगान पडटात. आणि जर तुमी एक पुस्तक परीक्षक जातले, तुमी जर पुस्तक परीक्षण बरयतले जाल्यार हें टाळप खूब म्हत्वाचें. पयल्या खेपे तुमी वाचलें, पुस्तक आवडलें, पूण जेन्ना वेन यू रिव्यू इट, वेन यू व्ह्यू इट अगेन, तेन्ना त्या पुस्तकान खरेंच कितें बरें आसा आनी त्या पुस्तकान कितें त्रुटी आसा काय, जावं ज्या साहित्य प्रकारान तें पुस्तक बसयलां त्या साहित्य प्रकारान तें सारकें बसता काय, हे प्रस्न तुमी स्वताक विचारपाची खूब गरज आसा एक पुस्तक परीक्षक म्हणून. हो जालो पयलो हेतू. दुसरो हेतू, आनेक हेतू जो पुस्तक परीक्षणाचो आसता तो म्हळ्यार लेखकाक अभिप्राय दिवप. आतां कोंकणीन आमच्या साहित्य मळार खुबदां अशें जाता की लेखक एकामेकांक खूब लागीं आसतात, आमी सगळ्यांक वळखतात. एका वटेन खूब बरी गजाल ही की आमी म्हालगड्या लेखकांक सुद्दां अशेंच वचून मेळूं शकता, तांकां फोन कॉल करूं शकता, जे हेर भासांनी तशें जायना. आनी अशा वेळार कितें जाता की केन्नाय तुमकां तुमी बरयतात म्हणून कळ्ळें जाल्यार लेखक सांगता हा आपल्याक कळना, तूं वाच आनी सांग कशें जालां तें, बरय त्या पुस्तका विशीं. आनी अशें जेन्ना जाता तेन्ना जो कोण रिव्यू बरयता, जो कोण पुस्तक परीक्षण बरयता ताचेर केन्नाय दबाव येवपाक शकता. म्हणजे म्हाका त्या लेखकान सांगला बरय म्हणून, तो लेखक म्हजो सर आशिल्लो, जावं तो लेखक म्हज्या पप्पाचो फ्रेंड, जावं तो लेखक वा लेखिका म्हजी मावशी, जावं आनी कितें टिचर आशिल्ली, अशे तरेचे जर गजाली आमी तकलेन दवरल्यो जाल्यार आमी केन्नाच प्रामाणीकपणान पुस्तक परीक्षण बरोवपाक शकची ना. ताका लागून कारण कितें म्हत्वाचें आसा, पुस्तक परीक्षणांतल्यान लेखकाकूय कळपा जाय की आपलें पुस्तक कशें जालां. आनी तुमी जर बेश्टेच ताका सांगतले ना खूब सुंदर जालां, खूब सोबीत जालां, हें जालां तें जालां, जाल्यार लेखकूय एका भ्रमान उरता की आपलें पुस्तक बरें जालां. पण एक प्रामाणीक पुस्तक परीक्षक तोच आसता जो खरें कितें आसा तें प्रामाणीकपणान आनी भियेनासतना लेखका मेरेन पावयता. सो हें जालें हेतू विशीं. आनीक गजाल जी रिव्यूआ विशीं म्हाका सांगपाक जाय, जावं पुस्तक परीक्षणा विशीं सांगपाक जाय, इज अबाउट द इकॉनॉमिक्स बिहायंड द बुक सेलिंग. आतां तुमी अमेझॉन, फ्लिपकार्ट ह्या वेबसायटीचेर वचून वेगवेगळे प्रोडक्ट्स घेतात. आनी खूब जाणांक ती संवय आसता की प्रोडक्ट जेन्ना तुमी घेवपाक वता तुमकां खबर आसना की हो प्रोडक्ट बरो आसतलो काय ना तो, बरोबर? सो तेन्ना तुमी सकयल वता तेन्ना रिव्यूज वाचतात की हाच्या पयलीं तो प्रोडक्ट जर कोणें घेतला
जाल्यार ताका कसो अणभव आयला, ताणें 5 स्टार दिल्या, 4 स्टार दिल्या, 3 स्टार दिल्या, जावं ताका तो अजिबात आवडूना, जावं तो रंग दाखयला तसो नाशिल्लो, अशे तरेचे रिव्ह्यूज आमकां थंय दिसून येतात. म्हणटकच त्या रिव्ह्यूजा वयल्यान कितें जाता, बाकीचे जे कस्टमर्स असतात ते थारायतात की हांवें हो प्रोडक्ट घेवचो काय ना. आतां ही देख हांव तुमकां कित्याक दिता, कारण ज्या तरेन तुमी भियेनासतना आणि प्रामाणीक रावन बरोवपाक जाय रिव्ह्यू म्हणटा तो, त्याच प्रमाणे रिव्ह्यू बुक रिव्ह्यू रायटिंग इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ती एक जापसालदारकी. कारण तुमच्या पुस्तक परीक्षणा वयल्यान बाकीचो वाचक ठरयता हें पुस्तक वाचचें काय ना तें, हें पुस्तक आपल्याक मानवतलें काय ना तें. आमी फिल्मांय तेच करतात न्ही, पयलीं रिव्ह्यू वाचतात आनी मागीर ठरयतात हें हांव फिल्म पळोवं काय नाका म्हणून. सो ताका लागून फिल्म जावं बुकाचो पुस्तकाचो जेन्ना तुमी रिव्ह्यू करतात, दॅट इज ऑल्सो युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तूं प्रामाणीकपणान तो बरोवंक जाय, जेणे करून जो ज्या वाचकान तें पुस्तक वाचूंक ना ताका एक खरी कल्पना मेळटली की हा हें पुस्तक आपणें वाचचें वा आपल्याक हें वाचपाक वाचनशें दिसना, हें तुमच्या रिव्ह्यूवा वयल्यान तांकां कळटलें. आनीक गजाल जी रिव्ह्यू बरोवचे पयलीं घडटा ती म्हळ्यार जाका आमी सायकोफॅन्सी म्हणटा. सायकोफॅन्सी म्हणजे कितें? सायकोफॅन्सी म्हळ्यार सगळ्याकूच बरें बरें म्हणत रावपाचो एटिट्यूड. तो उदो सांगले तशें तो आमी काडून उडोवपाक जाय. आमकां खूब विशेशणां वापरपाची संवय आसता. सुंदर जालें, सोबीत जालें, लालित्यपूर्ण आशिल्लें, आनी कितें आशिल्लें, तशें आशिल्लें, अशें आशिल्लें. हांव म्हणिना की ही विशेशणां तुमी वापरची न्हू. विशेशणां पुस्तक परीक्षणान वापरप खूब म्हत्वाची. पूण ती विशेशणां वापरतना ती विशेशणां कित्याक वापरल्यात? तुमी जर सांगतात पुस्तक बरें आसा जाल्यार तें कित्याक बरें आसा हें सांगपाची खूब गरज आसा. आतां हें सगळें जालें पूर्व तयारी जाका आमी म्हणटात, जें पयलीं तुमच्या तकलेन आसूंक जाय तें. पण आतां पुस्तक परीक्षण बरोवच्या पयलीं आनी कितें करपाची गरज आसा? ऑब्वियसली स्वाभाविक रितीन पुस्तक परीक्षणाचें पयलें पावल म्हणटा तें पुस्तक वाचप. आता पुस्तक वाचप म्हणजे पुस्तक वाचपाच्यो 2 तरा असतात. एक तरा म्हळ्यार जस्ट मनोरंजना खातीर, मनरिजवणे खातीर तुमी तें पुस्तक वाचतात आनी तुमी मागीर तें काडून कुशीक दवरतात. दुसरी तरा जी पुस्तक वाचपाची आसा ती म्हळ्यार पुस्तक घोळून घोळून पिवपाची. बरोबर? म्हजी शिक्षिका डॉक्टर बुरकुले ही सदांच एक सुंदर उदाहरण दितात. ते म्हळ्यार पयलीं खंय अशी आतां आयुर्वेदीक बी दितात तश्यो गुळयो दिताली आनी ते मोवान बऱ्यो घोळून 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 घेवप आसताली. त्याच प्रमाण जे आमी पुस्तक वाचतात ते सुंदर रितीन घोळून 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 घेवप म्हणजे कितें करप तर ते वाचतना कांय गजाली नोंद करप. म्हणजे हरशी आमी वाचतना फक्त वाचतात आनी दवरतात. पण जर तुमचो हेतू आसा आमी ह्या पुस्तकाचो रिव्ह्यू जावं पुस्तक परीक्षण बरयतली जाल्यार तुमी तें पुस्तक बरयतना एक जर तुमकां मार्क करन दिसता जाल्यार पेन्सिलीन मार्क करूं येता. और सगळ्यात बेस्ट गजाल म्हणजे एक नोटपॅड दवरचें जावं डायरी बरोबर दवरची आनी ताजेर नोंद करचें. आतां कितें नोंद करचें? मुखेल गजाली नोंद करपाकूच जाय, म्हणजे कोण पात्रां आसात, खंयच्यो सुवातो दाखयल्यात, हें सगळें नोंद करचेंच. पण ताच्याच बरोबर पुस्तक वाचतना तुमकां कितें दिसता जावं तुमकां जर कितें मानवलें, खंयचोय संवाद मानवलो जावं कितें तरी रचना तातूंतली मानवली, जावं समजा तें कवितेचें पुस्तक आसा जाल्यार खंयचो तरी प्रयोग त्या पुस्तकांतलो मानवलो जाल्यार ताची नोंद करून घेवची. आनी जर कितें खटकलें, जर कितें आवडलें ना जावं अशें जावंक नाका आशिल्लें जावं अशें जावं येतालें अशेंय जर तुमकां दिसता जाल्यार ताजी नोंद तुमी पुस्तक वाचतना करून घेवची. आतां एक कित्याक हांव सांगता नोंद करून घेवची, कारण मनशाची जी याद आसता मेमरी इज अ व्हेरी फनी थिंग.
आमकां सगळ्योच गजाली तश्या तश्यो याद उरनात until and unless we are super computers. म्हणटकच इट इज ऑलवेज अ गुड हॅबिट की तुम्ही जे कितें बरयता ते नोंद करून दवरचे, म्हणटकच ते तुमकां खंयच्या वेळार पळोवंक मेळटा आनी खास करून जेन्ना तुमी बरोवपाक हातान घेतात तेन्ना ते तुमकां एक रेफरन्स म्हणून वापरांत घेवं येता. मागीर त्यो ज्यो तुमी नोट्स काडटात, ज्यो तुमी नोंद करतात पुस्तक वाचतना, त्यो परत एकदा वाचात, परत एकदा गो थ्रू दॅट. आणि जर कितें कन्फर्म करन दिसलें, म्हणजे तुमकां दिसलें की अशें आपणें कित्याक बरयलें काय, अशें आपणें कित्याक नोंद केला आसतलें, केन्ना केन्ना ती गजाल याद उरना, सो परत एकदा पुस्तक चाळात, पुस्तकान त्या वचात. आनी हें तुमकां कशें कळटलें, जेन्ना तुमी पान क्रमांक बरयतले. सो जेन्ना नोंद करता तेन्ना पान क्रमांकूय बरयात, म्हणटकच तुमकां फुडें पुस्तक परीक्षण बरयतना खूब उपेगाक पडटलें. आतां हें जालें पुस्तक वाचलें, नोंद केली. आतां तुमी बरोवपाक सुरवात करतात. पण आतां बरोवपाक सुरवात करतना कितें करपाक जाय, तर दर एका साहित्य प्रकाराचो आपलो जो एक आराखडो आसता, आपली अशी रचना आसता. ऑफकोर्स वेळा काळानुसार सगळे जाण साहित्य, कितलेशेच लेखक साहित्य प्रकारा बरोबर खेळतात, ताचे बरोबर प्रयोग करतात आणि त्याच तरेन साहित्य मुखार वचत आयला. पयलीं जशें साहित्य आशिल्लें तशेंच आतां आसा म्हणून ना, नवीन नवीन प्रकार येवपाक लागल्यात साहित्यात आणि ते जावप साहजीक, ते स्वाभाविक. म्हणटकच बुक रिव्ह्यू म्हणटा जो तोय बी एक साहित्य प्रकारूच. पुस्तक परीक्षण हे हो एक साहित्य प्रकार, म्हणटकच ताचो एक असो सर्वसाधारण आराखडो आसता, एक रचना आसता आणि ती हेर प्रकारा सारखीच आसता. आता सगळ्यात पहिली गजाल जी खंयच्याय साहित्य प्रकारान आसता, चडशा साहित्य प्रकारान, आता कांय घडये अशे प्रयोग जाल्यार जंय माथाळो आसच ना, कवितांक कांय माथाळे आसच ना, पण म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी बुक रिव्ह्यू बरयतात, म्हळ्यार पुस्तक परीक्षण बरयतात, तेन्ना एक सुटसुटीत आणि माहितीपूर्ण माथाळो आसप खूब म्हत्वाचो. आता आनी आकर्षक दोन मुखेल फीचर्स त्या माथाळ्यान तुमच्या आसपा जाय. माथाळो म्हळ्यार टायटल बेसिकली. एक म्हणजे त्या माथाळ्यांतल्यान म्हायती मेळपाक जाय, म्हणजे हे पुस्तक परीक्षण खंयच्या पुस्तका विशीं आसा, आनी तो माथाळो आकर्षक असपाक जाय. केन्ना केन्ना कितें करता, आमकां वाज येता वा सुचना त्या पुस्तकाचें पुस्तक परीक्षण, आनी हो माथाळो वाचून म्हाका दिसना की तुमचो वाचक ते वाचपाक ताका वाचन शे दिसतलेशें. म्हणटकच आयच्या युगांतल्या कमी अटेन्शन स्पॅन आशिल्ल्या वाचकाक जर तुमी आपल्या जाल्यार तुमचो माथाळो शुड बी लायक अ हुक. ओके, हुक इज बेसिकली नुस्तें गरयतना जे आमी नुस्त्याक अट्रॅक्ट करपाक उडयतात, तशेंच तुमच्या वाचकाक अट्रॅक्ट करपाक एक आकर्षक असो माथाळो तुमी दिवपाची गरज आसा. म्हळ्यार देखीक दिवचे जाल्यार समजा पुस्तकाचें नांव धरात सुरंगाचो वळेसर, जाल्यार सुरंगाच्या वळेसराचो परमळ, अशें कितें तरी, म्हणजे जस्ट एक एग्जाम्पल. पूण परमळ फाकलो अशे तरेचे कितें तरी आकर्षक अशें दिलें जाल्यार ते बरें दिसता, ताका एक साहित्यीक मोलूय येता आनी तुमच्या वाचकाक तो रिव्ह्यू, तें पुस्तक परीक्षण वाचन कशें दिसता. आता माथाळो जालो, तुमी तुमच्या वाचकाक आकर्षित केले, तुमच्या वाचकान रिव्ह्यू वाचपाक घेतलो. आता मुखार आनी कितें म्हायती दिवप गरजेची. एक तर पुस्तकाचें नांव दिवप म्हत्वाचें, लेखकाचें नांव, खंयच्या लेखकान बरयलां तें. केन्ना केन्ना ही दोनी नांवां, म्हणजे लेखकाचें नांव आनी पुस्तकाचें नांव केन्ना केन्ना माथाळ्यांतली येतली, तरी पूण ती वेगळी दिवप गरजेची. मागीर प्रकाशकाचें नांव, जर तुमचो रिव्ह्यू जो आसा तो तुमच्या वाचकाक खूब आवडलो आनी ताका जर ते घेवपाक जाय, जाल्यार ते खंय मेळटले हाची म्हायती दिवप म्हत्वाची. म्हळ्यार आतां नवीन नवीन माध्यम आसा, किंडल आसा, अमेझॉनाचेर पुस्तकां मेळटात, सो ते तुमी दिवप म्हत्वाचें. म्हणटकच तुमच्या वाचकाक कळटलें की खंय आपूण हें पुस्तक घेवपाक शकता. तशेंच वर्स, खंयच्या वर्सा तें पुस्तक प्रकाशीत जाल्लें
ही माहिती दिवपाक जाय. आता ही माहिती तुम्ही सुरवेकूय दिवपाक शकतात माथाळो जातकच आणि ना जाल्यार तो परीक्षण सोंपतकच बी दिवंक शकतात. हे सगळे जातकच आता आम्ही येऊया ऍक्च्युअल बरोवपाकडे. तर जेन्ना तुम्ही पुस्तक परीक्षण बरयतात एक लक्षात घेवपाक जाय की दर साहित्य प्रकार वेगळो असता म्हणटकच दर साहित्य प्रकाराचे परीक्षण वेगळे जाय. म्हळ्यार जर ते कवितेचे पुस्तकाचे परीक्षण आसा जाल्यार तुम्ही वेगळ्या तरेन ते बरयतली. नाटकाचे आसा, एकांकिकेचे आसा, कादंबरीचे आसा, कथा झेल्याचे आसा, अशे कितलेशेच साहित्य प्रकाराची पुस्तकां असतात. म्हणटकच दर साहित्य प्रकाराचे एटलिस्ट मुळावे गिन्यान तुमकां आसप गरजेचे. आता ते कशें मेळटले जर तुम्ही खूप वाचला, जर वेगवेगळे साहित्य प्रकार तुम्ही पळयल्यात, वेगवेगळे साहित्य प्रकार तुमकां खबर आसा जाल्यार ते बरोवप आनी सोंपें जाता. आनी जर तुमकां खबर ना हो खंयचो साहित्य प्रकार जाल्यार आता इतले तंत्रज्ञान मुखार पावली यू कॅन जस्ट गुगल अँड सी की हो साहित्य प्रकार कसलो, हो साहित्य प्रकार केन्ना सुरू जालो, हो साहित्य प्रकार कसो घडत आयला, माहिती तुमकां खबर आसप गरजेची जेणे करून तुम्ही तुमच्या पुस्तक परीक्षणात न्याय दिवपाक शकतले. म्हणटकच तुमकां हे वेगवेगळे साहित्यातले जे प्रकार आसात ते खबर आसप खूप महत्वाचे. आता हांव दर प्रकाराकडेन वळनासतना कांय देखी दितले. आता सगळ्यात महत्वाची गजाल ती समजा तुम्ही एका कादंबरीचे परीक्षण करतात, कादंबरीचो बुक रिव्ह्यू बरयतात जाल्यार खंयच्यो गजाली लक्षात दवरपाक जाय. और खंयचे फिक्शन जाका आमी म्हणटात त्या पुस्तकाचे जर तुम्ही परीक्षण करतात जाल्यार कितें गजाल मतीन दवरूंक जाय. एक गजाल जी मतीन दवरूंक जाय ती म्हणल्यार कादंबरीची काणी सांगप ही हे तुमचे काम न्ही. कथानक वयल्या वयर सांगल्या जाता. म्हणजे आता हालींच बाई मौजेचे पुस्तक आयले च्या दिवक जीव दिव काय च्या मारू. सो ताजे समजा त्या कादंबरीची समजा तुम्ही बुक रिव्ह्यू बरयतात जाल्यार ही एक वयांत येवपी तरणाट्याची काणी जाका दोन इश्टिण्यो मेळटात कॉलेजीन आसतना आनी मुखार कितें घडटा हे कथानक अशा तरेचे एक दोन वळींनी सांगल्यार खूप पुरो. सगळ्यात व्हडली चूक जी खूपशे नवीन पुस्तक परीक्षण बरोवपी करतात की सगळे कथानक सांगून उडयतात. आणि कित्याक हो तुमच्या वाचकाचेर अन्याय कित्याक सांग. कारण आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही फाल्यां एक खंयचो तरी पिक्चर पळोवपाक सोदता आनी तुमकां पयलींच तुमच्या फ्रेंडान सांगलें की जाणा मरे शेवटी त्या पिक्चरान अशें जाता, लास्टाक ती भूत आसता जावं लास्टाक ती मरता, जाल्यार तुमकां आवडचें ना न्ही. कारण खंयचीय कलाकृती स्वता अणभवप म्हणून वेगळें आसता. दुसऱ्यान सांगिल्लें वेगळें आसता आनी स्वता अणभवप वेगळें आसता. म्हणटकच तुम्ही केन्नाच तुमच्या वाचका कडल्यान तो अणभव काढून घेवपाक फावना. तुम्ही ताका फक्त थंय व्हरून दाखयतात की हा बाबा हे पुस्तक अशें आसा, त्या पुस्तकान अमक्यो अमक्यो गजाली आसा, ह्या पुस्तकाचो आशय हो आसा, विशय हो आसा, पूण पुस्तकान कितें घडटा हे तुम्ही सांगप म्हळ्यार तुमच्या वाचकाचेर अन्याय करप आणि ते तुम्ही करपाक जायना. हे जालें. इवन कथा झेल्याचो समजा तुम्ही परीक्षण करतात जाल्यार दर एका काणयेन कितें घडलां ते सांगपाची गरज ना. एक दर लेखकाच्या पुस्तकांनी कितें तरी सूत्र आसता, जावं तो कविता झेलो जावं एकांकिका झेलो जावं कथा झेलो जावं एक कितें तरी कॉमन थ्रेड आसता. तो थ्रेड कितें तो सोदून काडपाचें काम तुमचें आनी ताजे विशीं बरोवपाचें काम तुमचें. दर काणयेन दर एकांकिकेन कितें कितें आसा तें सांगत रावचे परस ओवरऑल पुस्तकान कितें आसा हें सांगप महत्वाचें. हळूच सांगलें तशें पुस्तक कशें आसा आनी पुस्तकांत कितें आसा हें सांगप महत्वाचें रादर दॅन पुस्तकान कोण कोण आसा, कितें घडटा,
हे सांगप तितले महत्वाचे आणि अर्द हांव हे सांगपाकूच जायना. अं, आनी एक गजाल जो पुस्तक परीक्षण बरयता ताका खबर आसपाक जाय ती म्हळ्यार सध्या साहित्यीक संवसारात कितें चल्ला आणि फकत कोंकणीच न्हय तर हेर भाशांनी म्हणजे मराठी जावं हिंदी जावं ज्यो भाशा आमकां कळटात इंग्लिश भाशेंत त्या साहित्यांत कितें कितें चल्लां कसले कसले प्रकार आयल्यात ते प्रकार कोंकणींत आयल्यात काय कितें आणि हाचोय अभ्यास तुम्ही करपाक जाय. हे अभ्यास करतकच कितें जाता जेन्ना तुम्ही पुस्तक परीक्षण बरयतात तेन्ना आपसूक एक तुलनात्मक नदर तुमकां मेळटा. म्हणजे समजा एक खंयचो तरी विशय आसा धर इन्क्विजिशन हो समजा विशय आसा उदय बाबाचे हालींच आयिल्लें पुस्तक व्हडलें घर तातूंत हो विशय तांणी हाताळ्ळा. तशेंच हाज्या पयलीं कोंकणींत महाबळेश्वर सैल हांणी युग सांवार ह्या कादंबरेन तो विशय हाताळ्ळा. हे जाली कोंकणीची गजाल. पण जर तुमकां खबर आसता की आनी खंयच्या तरी भाशेंत हो विशय आयला भाशेच्या साहित्यात आयला जाल्यार कितें जाता की तुम्ही तुलना करू शकता आणि ते जर पुस्तक तुम्ही वाचला जाल्यार एक तुलना करू शकता की त्या तातूंत तो विशय कसो हाताळ्ळा आणि हांगा कसो हाताळ्ळा हाचे तुम्ही एक विश्लेषण करू शकतात. म्हणटकच पुस्तकांत कितें आसा कशें आसा हे सांगतनाच तुम्ही पुस्तक कशें आसा हे सांगतना तुलनाय करू शकतात दोन लेखकांची जावं त्याच लेखकाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची ह्या पुस्तका बरोबर अशें तुम्ही करूंक शकतात. हे करू शकतात. आता कशा तरेची भास तुम्ही वापरची पुस्तक परीक्षण बरयतना खूप महत्वाचे म्हळ्यार की तुम्ही सादी सुटसुटीत भास वापरपाक जाय. आता कित्याक कारण पुस्तक परीक्षण हे आम्ही फक्त साहित्यिकां खातीर बरयनात फकत लेखकाक एक अभिप्राय मेळचो म्हणून बरयनात वा ताणे आपल्याक बरे सांगला आपले पुस्तक वाच आणि कशें आसा ते बरय म्हणून आम्ही बरयनात तर आमचो हेतू आसता ह्या पुस्तकाची वळख वाचकांक जावची आणि तो वाचक कोणूय असू शकता. एक शिक्षक असू शकता एक भुरगो असू शकता एक तुमच्या घरान काम करपी बायल असू शकता कोणूय असू शकता. सो हे नदरेन दवरून हे तकलेन दवरून की आपलो वाचक कोणूय असू शकता हे तकलेन दवरून तुम्ही तुमच्या पुस्तक परीक्षणाची भास जी आसा ती सोपी आणि सुटसुटीत दवरपाक जाय. दोज हांव विशेषणा विशीं उलयतालें की खूपदां पुस्तक परीक्षण बरयतना विशेषणां वापरात येतात आणि ती वापरपाकूच जाय कारण कशें आसा हे जर ह्या प्रश्नाची जर आमकां जाप दिवपाक जाय जाल्यार विशेषण हे वापरूकूच जाय. पण जर तुम्ही विशेषण वापरता जाल्यार म्हणजे आता सांगता की अमके पुस्तकांत हो विशय बऱ्या तरेन आयला तो कित्याक बऱ्या तरेन आयला और कशे तरेन आयला हाजी जर तुम्ही एक दोन देखी दिल्यो पुस्तकांतल्यो तुमकां सांगिल्लें नोट डावन करतना पेज नंबर बी बरोवन घेयात ह्या वेळार ती गजाल उपेगाक पडटा की अमक्या अमक्या पान क्रमांकाचेर अशें अशें आयला आणि ते खूप सुंदर रितीन हांगा तो विशय हाताळला. आता हे करतना ते चडूच आसपाक जायना चडूच बंबाडमेंट आसपाक जायना ताजो. आता फिल्माचो ट्रेलर आसता तो मॅक्झिमम 30 सेकंड ते 1 मिनिट आसता बरोबर तातूंत थोडेच सीन्स आमकां दिसतात महत्वाचे तेच तुमच्या पुस्तक परीक्षणान जावपाक जाय. जे कितें महत्वाचे अशें तुमकां वाचकाक सांगोनशें दिसता ते तातूंत येवपाक जाय. सगळ्यांनी खूप देखी येतात त्यो संशोधनात्मक प्रपत्रान कारण तातूंत ती गरज आसता तातूंत तुम्ही खूप खोलांत वचून त्या पुस्तकाचो अभ्यास करतात अभ्यास तो पण पुस्तक परीक्षणात तुम्ही वाचकाक पुस्तकाची फक्त वळख करून दितात आणि हो हेतू मात ह्यो देखी दितना तुम्ही विसरपाक जायना. आणि एक गजाल जी तुम्ही करपाक जाय पुस्तक परीक्षण बरयतना ही म्हळ्यार तटस्थ रावून ते पुस्तक परीक्षण बरोवप. आता तटस्थ रावप म्हणजे कितें खूपदां आमच्या मनात कितलेशेच बायसीस असतात आणि ते सगळ्यांच्या मनात असतात तातूंत लज दवरपा सारकी कांय ना. म्हळ्यार आमी ज्या धर्मांत व्हड जाल्ली असतात जावं ज्या जातींत आमचो जल्म जाल्लो असता जावं ज्या वाठारांत आमी रावतात त्या वाठाराक
राविल्ल्यान थंय वाडिल्ल्यान आमच्या मनान खुबशे बायसीस निर्माण जातात, ते सगळ्यांच्या मनात असतात. पण हे सगळे बायसीस तुमचे पुस्तक परीक्षण बरयतना खंयच आडखळ हाडपाक फावना. आता जर तुम्ही निबंध बरयतात जाल्यार ते सगळे प्रभाव जे आसात तुमच्या धर्माचे, तुमच्या समाजाचे जे प्रभाव असतात ते केन्ना केन्ना येतात आणि तो तुमचो चॉईस, कारण निबंध इज एक लालित्यपूर्ण साहित्य कृती. पण जेन्ना तुम्ही रिव्ह्यू बरयतात, जेन्ना पुस्तक परीक्षण बरयतात तेन्ना हे सगळे प्रभाव, हे सगळे बायसीस थंय येवपाक फावना. थंय तुम्ही एक थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव्हली म्हणतात जाका आमी, तशें रावन हे पुस्तक परीक्षण लोकां मुखार येवपाक जाय. अनेक तरेचे बायसीस असतात की केन्ना केन्ना आमकां ज्या लेखकान तें पुस्तक बरयला तो एक तर खूप आवडटा जाल्यार तो लेखक खूप आवडना. ओके, सो हे बायसीस थंय येवपाक जायना. तुमकां जरी तो मनीस आवडना तरी ताणें खूप बरें पुस्तक बरयल्लें आसूं शकता, और जरी तो तुमकां खूप आवडटा मनीस जाल्यारूय ताचें पुस्तक वायट आसूं शकता, बरोबर. जस्ट बिकॉज तो खूप बरो उलयता जावं खूप बरो हरशी खूप बरो बरयता म्हणून ताचें हें पुस्तक बरें आसतलें अशे तरेचो गैरसमज दवरून पुस्तक परीक्षण बरोवपूय खूप चुकीचें. कारण तेन्ना कितें जाता की तो पुंडलीक बाब न्ही, पुंडलीक नायक, सो ताणें आज मेरेन सगळी दर्जेदार नाटकां बरयल्या म्हणटकच हें नाटक दर्जेदारूच आसतलें अशे तरेचो बायस जेन्ना तुमी तकलेन दवरून तें पुस्तक परीक्षण बरयतली तेन्ना तें पुस्तक परीक्षणाचेर अन्याय, त्या कलाकृतीचेर अन्याय आणि त्या लेखकाचेर आणि तुमच्या वाचकाचेर अन्याय तुम्ही करतात हे लक्षात दवरूंक जाय. एक गजाल जी पुस्तक परीक्षण बरयतना तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय ती म्हळ्यार ताका एक बरें स्ट्रक्चर दिवप. कारण खूपदा हांव पळयता की ऑफकोर्स मागीर तुम्ही ते पुस्तक परीक्षण पेपरान धाडटात आणि पेपर मागीर न्यूजपेपराचे जे जावं मॅगझिनाचे जे एडिटर संपादक असतात ते सगळे ही कामां करतात. पण तुम्ही एक संवय लावन घेवची की बरयतना परिच्छेद करून बरोवचे. तर परिच्छेद इज पॅराग्राफ्स, म्हणजे एक कल्पना सोंपली, एक वाटो सोंपलो की दुसरो वाटो बरयतना नवीन परिच्छेद करचो आणि अशें केल्ल्यान ताका आनीक सुटसुटीतपण येता, रिव्ह्यूवाक आनीक सुटसुटीतपण येता. सो आनी एक गजाल जी तुम्ही करपाक जाय की बाकीच्यांनी जी परीक्षणां बरयल्यात, खूप जाण जे तशे कोंकणीन खूप कमी लोक बरयतात, पण आता हाली भांगरभूंयचेर खूब पुस्तक परीक्षणां येवपाक लागल्या. सो पयलीं जी पुस्तक परीक्षणां येताली ती तुम्ही मुद्दम वाचची आणि परत एकदा ती वाचतना अशें धरचें न्ही की ताणें बरयलां म्हणटकच तें सामकें बरें आसतलें जावं ताणें सांगलां म्हणटकच तें सारकें आसतलें अशें तकलेन दवरून वचनाका. तुम्ही स्वता कितें सारकें, कितें बरें हाचो तुम्ही सोद लावपाचो यत्न करा. कारण जेन्ना स्वता जावन आमी गजालींचो सोद लायतात तेन्ना तें आमच्या तकलेन चड बरें उरता रादर देन कोणें तुमकां फोर्सिबली सांगलें अशेंच बरय, अशेंच कर म्हणून सांगलें जाल्यार तें आर्टिफिशियल जाता, सुपरफिशियल जाता, तें नॅचरली येना. सो ही गजाल म्हत्वाची. आता निमणे कडेन येतना एकूच गजाल सांगपाक जाय की कोंकणी भास आनी साहित्य जर मुखार वतली जाल्यार आमकां प्रामाणीक पुस्तक परीक्षण बरोवप्यांची गरज आसा. कित्याक आनी फक्त कोंकणीच्याच बाबतींत न्ही, खंयचेंय साहित्य जर मुखार वतले जाल्यार एक समीक्षकाची जशी गरज आसता तशी पुस्तक परीक्षण बरोवपाची गरज आसता. कित्याक कारण पुस्तक परीक्षणां जर येवची ना जाल्यार पुस्तकां आसात, पुस्तकां अशे तरेची आसात म्हणून वाचकाक कळचेच ना. खूपदा आमकां विचारतात कोंकणीन अशे तरेचे पुस्तक आसा, कोंकणीन तशे तरेचे पुस्तक आसा, एकांकिकेची पुस्तकां, मोनोलॉगाची पुस्तकां आनी कसली पुस्तकां आसात. खूप जाणांक हें खबर आसच ना आणि हें जर खबर जातलें जाल्यार पुस्तक परीक्षण जावप खूप म्हत्वाचें. आणि पुस्तक परीक्षण बरे तरेन जातलें जाल्यार तुम्ही प्रामाणीक रावप खूप म्हत्वाचें. कारण जर तुम्ही उगीच सगळी बरी बरें 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 म्हणून बरयत रावली
जाल्यार अशें दिसतलें की वाचकाक दिसतलें की अरे हाणें सांगिल्लें बरें पुस्तक म्हणून, पूण आपणें वाचलें तेन्ना तें आपल्याक बरें दिसलें ना. जावं उलटेंय जाता की तुमी जर त्या पुस्तकाचें वायट 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 बरयलें पूण वाचकाक जर तें बरें दिसलें जाल्यारूय तुमचे थंय प्रामाणीकपणाचेर प्रश्न उबो रावं येता. म्हणटकच पुस्तक परीक्षण बरयतना खंयचेच तरेचे प्रभाव, खंयचेच तरेचो दबाव तुमी मनान दवरचो न्ही आनी बरयतना ते सगळें कुशीक दवरून तटस्थपणान पुस्तक परीक्षण बरोवचें अशें म्हाका दिसता. निमणे कडेन कोंकणी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका ह्या विशयाचेर उलोवपाची संद दिली. हळूच उल्हास बाबान म्हणलें तशें की आतांच सुरवात जाल्या खूब गजालींक आनी जरी आमकां आतां दिसता आसतलें की कितें फायदो बरोवन आनी कितें कितें चलना, सगळ्याक महामारी आयिल्ल्या आनी एक वेगळ्याच तरेचो मूड सगळ्यां मदीं आयला. पण एक लक्षात दवरात की कितेंच तशेंच उरना. होय काळ बदलतलो, बरे दीस परत येतले आनी पूण तो मेरेन म्हाका दिसता आमकां एक बरी संद आसा की जे वाचक सध्या भुकेल्यात, जांकां सध्या पुस्तक वाचपाची सध्या गरज आसा, तांकां आमकां खबर आशिल्ल्या पुस्तकांची वळख करून दिवप ही आमची जापसालदारकी. मागीर तुमी न्यूजपेपरान बरयात, इंस्टाग्रामार बरयात, जावं फेसबुकार बरयात, पण खरो आनी बरो आनी प्रामाणीक पुस्तक परीक्षण बुक रिव्ह्यू जर तुमी बरयत जाल्यार त्या वाचकांची वाचनाची भूक तुमी भागोवंक शकतली आनी तुमी एक बरें काम ह्या वेळान तुमच्या कडेन जातलें आनी तें हांगा जमिल्ले हे उलोवप आयकुपाक जमिल्ले करतले अशें हांव आस्त बाळगितां आनी तुमी म्हजें उलोवप आयकून घेतलें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. कितेंय जर प्रश्न आसत जाल्यार मुद्दाम विचारात, म्हाका जमता तशें हांव ते तांची जाप दिवपाचो यत्न करतलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं तन्वीबाई. तुमच्या या मार्गदर्शनातल्यान पुस्तक परीक्षण लेखन हाचे तंत्र शिकून ते समजून घेऊन सगळी आपल्या लेखनातल्यान ते कागदार हाडपाचे प्रयत्न करतली अशी आस्त हांव बाळगितां. व्याख्यान जाल्लें आसा. जर कोणाचे आनी प्रश्न आसत ते तुमी चॅट बॉक्सान टायप करून दवरूं शकतात. आमकां हांगा एक प्रश्न आयिल्लो आसा. तन्वीबाई, म्हाका तुमी तुमचो कॅमेरा ऑनूच दवरचो. कपिल सरदेसाय हांचो हो प्रश्न. एका लेखकान बरयल्लें पुस्तक छापून हाडचे पयलीं आपल्या पुस्तकांतले बरोवप परीक्षणा खातीर उक्ते माचयेर दवरपाक शकता वा असो प्रसंग केन्नाय घडूं येता? हो कपिल सरदेसाय हांचो प्रश्न. डेफिनेटली, कित्याक ना. म्हाका दिसता चडशा वेळार नाटकां जी प्रकाशीत जातात ताज्या पयलीं ती तर माचयेर येतात आनी ताजे परीक्षण येता आनी मागीर खुबदां लेखक ती छापता. तर बाकीच्याय साहित्य प्रकारान हे घडूं येता. म्हणजे ताजे कथाचो झालो आसा जाल्यार ताजे कथा वाचन दवरूं येता, कविताचें वाचन दवरूं येता आनी म्हाका दिसता हें करतना खूब बरे अभिप्राय तुमकां मेळटात. खास करून जर जे थंय त्या चर्चेत जर कोणूय खूब जाण आशिल्ले, जाणकार आनी जांकां एक प्रामाणीकपण तांचे कडेन आसा, ते जर आयले आनी तांणी तुमकां अभिप्राय दिले जाल्यार म्हाका दिसता तें पुस्तक आनी बरें करपाक एक संद मेळटा लेखकाक. ते करूं येता कपिल बाब, डेफिनेटली. देव बरें करूं मनोज बाब. थँक्यू अंजू मॅम. अंजू मॅम म्हजी देंपे कॉलेजीन देंपे महाविद्यालयान शिक्षिका आशिल्ली आनी म्हाका दिसता आज जे कडेन हांव आसा आनी हे जर हांव कितें उलोवंक शकता जाल्यार तातूंत तांचोय बी खूब वांटो आसा. देव बरें करूं मॅम. देव बरें करूं तन्वीबाई. फेसबुकार लेगीत आमकां एक कमेंट आयिल्लो आसा. बाय उर्वशी कवळेकर ही म्हणटा, सुरेख मार्गदर्शन. पुस्तक परीक्षण कशें करचे हाचे योग्य दिका नवोदित लेखकांक अवश्य मेळटली. परबी तन्वीबाई.
देव बरे करू उर्वशी बाळ. आणि जर कोणाचे प्रश्न असत तुम्ही ते चॅट बॉक्सान टाइप करून घालू शकतात. होय कितेंय प्रश्न असल्यार मुद्दाम विचारू येता. म्हाका दिसता खुशीन हय खुशी प्रश्न दिसना. खुशी प्रभुदेसाय हांणी प्रश्न विचारला, पुस्तक परीक्षण बरयताना बरे एजेक्टिव्ह वर्ड्स कशे चूज करपाचे. ओके चूज करपाचें म्हणल्यार पयलीं म्हणजे हांवें उदळ सांगलें तशें पुस्तक वाचतना तुका कितें दिसता, तें पुस्तक वाचतना कशे तरेचो तुका अणभव आयला तेच मागीर विशेशणां जातली. ओके आनीक गजाल विशेशण वापरतना म्हाका दिसता करपाक जाय खुशी ती म्हळ्यार की परत 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 तीच विशेशणां वापरपाक नजो. मागीर तें खूब मोनोटोनस जाता आनी ते ताका एक मागीर साहित्यीक मोल उरना अशें दिसता की तुका आनी विशेशणां कळच ना. म्हणटकच वेगवेगळी विशेशणां वापरची, अर्थ सोदचो. आतां समजा एकाच विशेशणाचो तुमकां आनी खंयचो तरी वेगळ्या अर्थान वापरपाक जाय जाल्यार ताजो अर्थ सोदचो आनी त्या तरेन विशेशणां वापरची. आय होप हांवें ताजो प्रश्नाची जाप दिल्या. हय खूप बरी जाप तन्वी आनीक मॅडम. अनेक प्रश्न आयला. बाब गौरंग भांडे हे म्हणतात, पुस्तक परीक्षण आणि पुस्तक आस्वादन हातूंतलो फरक सांगशात. फरक अर्थातूच आसा गौरांग. परीक्षण म्हळ्यार आमी कशी परीक्षा घेतात विद्यार्थ्यांची तशी पुस्तकाची एक तरेची ती परीक्षाच. पुस्तकाची परीक्षा म्हणजे तातूंत कितें बरें जालां कितें वायट जालां म्हणून तर फिल्म रिव्ह्यू जे आसता थंय स्टार्स बी दितात आउट ऑफ 5, 3, 3.5 एंड ऑल दॅट. आणि आस्वादन म्हणजे ताजो फक्त एक आप्रोस घेवप म्हणजे तातूंत कितें बरें आयलां आनी कित्याक तुका तें आवडलें हाचे विशीं सांगप. वेरएज पुस्तक परीक्षण इज मोर ऑब्जेक्टिव्ह आनी बायस्ड. देविता अनेक प्रश्न आयला. हय देविता खुळे म्हणटा, पुस्तक परीक्षणाचो बेस बरो शेवट कसो आसचो. ओके पुस्तक परीक्षणाचोच न्हय तर कसल्याय परीक्षणाचो बेस बरो शेवट आसूंक शकता. एक तर तुमी सांगूंक शकतात, एक आप्रोस दिवपाक शकतात म्हणजे पुराय पुस्तक कशें कितें आसा तें समरायज हाका आमी म्हणटात इंग्लिशीन समरी दिवपाक शकतात एंड बी सांगनासतना. म्हणजे पुराय तुमच्या पुस्तक परीक्षणात कितें कितें मुखेल मुद्दे आयल्यात ते एका वळीन मुद्देसूद तुमी सांगपाक शकतात. जावं पुस्तकांतल्याच खंयच्या संवादा सयत जावं समजा खंयची कविते झेल्याचो समजा हें आसा जाल्यार म्हणजे रेलेवंट आसा जाल्यारूच ओगीच न्ही जाल्यार ते शेवटाक दिवं शकतात. और पुस्तक परीक्षण सोंपयतना आनीक गजाल करूं शकतात की हें पुस्तक मुद्दाम वाचचें जावं वाचल्यार तुमकां हो अणभव मेळटलो जावं तुमकां ही अपेक्षा दवरून हें पुस्तक वाचनाकात अशा तरेच्या वाक्यांनी पुस्तक परीक्षण सोंपो येता. अनेक प्रश्न आसा. रजत हेगडे हे म्हणतात, खंयच्याय पुस्तकाचे परीक्षण करताना लेखकान मांडिल्लो विचार केन्ना केन्ना वाचकाक पटना. अशा वेळार ताची मांडणी पुस्तक परीक्षणात करप आणि व्यक्तिगत विचार व्यक्त करप परीक्षका कडल्यान अपेक्षित आसता काय तो समीक्षेचो भाग जाता. ओदूळच हांवें म्हणलें तशें खंयचेच तरेचे बायसीस हातून तुजें ओपिनियनूय आयलें रजत. खूब सुंदर हो प्रश्न आसा की हांवें ओदूळच म्हणलें की केन्ना केन्ना तुमकां तो लेखक जावं लेखकान बरयलें आवडना म्हणजे तुमी ताजे कडेन सहमत आसनात पण ते तुमच्या पुस्तक परीक्षणात येवपाक जायना कारण ते मागीर वाचक ठरयतलो. वाचकाक ठरोव दी तें सारकें काय बरोबर काय ना तें पुस्तक परीक्षकाचें काम फक्त तें आयलां इतलेंच सांगप. समजा तुका कितें तातूंतलें आवडूंक ना म्हणजे परस तुका कितें पटूंक ना
तांचो खंयचो तरी विचार, जाल्यार तो हो विचार आयला, तो सारको काय ना हाजेर कमेंट्री करप हें पुस्तक परीक्षकाचें काम न्हय. म्हाका दिसता आणि असा तन्वीबाई प्रश्न ऋषिकेश कदम हे म्हणतात, थोडे कोंकणी लेखक पैसे ऑफर करतात आपले परीक्षण बरोवपाक, तेन्ना कितें करपाचें? म्हाका दिसता इट डिपेंड्स ऑन द रिव्ह्यूवर. पण जर ते एक प्रोफेशन आसा जाल्यार वाय नॉट. पण तुमकां जर तांणी पयशे दिवन सांगलां की बरे बरे आपल्याचे, जाल्यार नक्कीच हें करपाक फावना. कारण ती प्रामाणीकपण म्हाका दिसता साहित्यान येवंक फावना. अप्रामाणीकपण सॉरी. साहित्य हे प्रामाणीक करपाक जाय, साहित्याचें परीक्षण आनीकूय प्रामाणीक जावपाक जाय. तेन्ना म्हाका दिसता हें फिल्म की कारण खूबदां आमी पळयतात की रिव्ह्यूवर सांगता हें खूब बरें फिल्म, सामकें बरें आसा, तुमी मुद्दम पळयात, आनी मागीर आमकां कळटा की फिल्म खरेंच बरें नाशिल्लें. आनी तेन्ना रियलायज जाता की घडये फिल्म प्रोड्युसर वा डायरेक्टरान तांकां पयशे दिल्ले आसात बरें सांगपा खातीर, बिकॉज देर इज इकॉनॉमी इनवॉल्व देर. बट म्हाका दिसता तें साहित्यांत घडपाक फावना. जर तुमकां कोणें पयशे ऑफर सुद्दां जाल्यार दिसता तो पर्सनल चॉयस हांव म्हणन, बट तें जावपाक फावना हें म्हजें पर्सनल मत. गोविंद बाब मोपकार हांचो प्रश्न, पुस्तक परीक्षण करताना त्या त्या साहित्य प्रकारांतल्या घटकांचेर भाष्य करप, जाल्यार ते कितल्या प्रमाणात करचे? बरो प्रश्न आसा गोविंद बाब. साहित्य प्रकार खबर आसप खूब म्हत्वाचें पुस्तक परीक्षण बरयतना. पण त्या प्रकारांतल्या घटकांचेर प्रकाराचेर इतले भाष्य करपाची गरज ना. एक 2-3 वळींनी तें सांगपाक जाय, कारण पुराय परीक्षण जें आसता तें खूब ल्हान आसपाक जाय. म्हणटकच जर तुमी ताजेरूच भाष्य करपाक खूब वेळ वगडायलो, खूब वळी वगडायल्यो, जाल्यार जे मुखेल तुमचो गाभो आसता तो कुशीक उरतलो. पण आतां समजा सामकेंच म्हत्वाचें जर तें आसा, म्हणजे आतां देखीक खंयची एक एकांकिका आसा, एकांकिका झेलो, आनी त्या एकांकिकेंतले संवाद जर तुमकां खूब मानवले, जर संवाद खूब प्रभावीपणान आयल्यात, जाल्यार संवाद हो एक घटक बरोबर, जाल्यार तें उलोवप खूब म्हत्वाचें, ताचे विशीं उलोवप खूब म्हत्वाचें. आनी पण संवाद अशे आसूंक जाय, जावं संवाद अशे येवपाक शकतात, अशे तरेची कमेंट्री करप म्हाका दिसता अवॉयड करची. पण ते कशे आयल्यात आनी जर तुमकां कितें रेकमेंडेशनूय दिवची दिसता त्या वेळार, जाल्यारूय ती तुमी दिवं येता, पण मतां मांडची न्ही आपल्याची. म्हजो एक प्रश्न आसा. तन्वी बाय, तुमचे व्याख्यान खूप सुंदर जालें की समीक्षा ग्रंथ आणि बाकीचे कथा कादंबरी हांचे परीक्षण करताना कितें काळजी घेवपाक जाय? कितें म्हळें तुमी? कादंबरी आनी समीक्षा ग्रंथ आणि कथा कादंबरी यांचे परीक्षण करता आसतना कितें काळजी घेवपाक जाय? आता कादंबरीचे हांवें अदूच सांगलें की तुमी पुराय कथानक सांगपाक जायना, जावं सगळेंच कितें कादंबरीन आसा तें मुखार हाडपाक जायना, फक्त कादंबरी कशी जाल्या आनी कादंबरीचो आशय विशय कितें आसा हें सांगपाक जाय. कथा झेल्याचो जर तुमी परीक्षण करतात, जाल्यार दर एक कथेचे सांगत रावले, कथेची कथानक सांगत रावले, तें मातशें बोरींग जावं येता. म्हणटकच सगळ्या कथांनी मेळून, समजा 10-15 एक कथा आसत कथा झेल्यान, तर सगळ्या कथांनी कसल्यो कसल्यो कॉमन थिम्स, आशय जाका आमी म्हणटात, ते आयल्यात, ते सांगप चड म्हत्वाचें आनी चड मोलाचें. आनी म्हणजे क्लबिंग करून तुमी सांगपाक शकतात की ह्या 3 कथांनी अशे अशे आशय आयल्यात, ह्या 4 कथांनी हे आशय आयल्यात, जावं ही कथा आनी बरी जावं येताली, जावं ह्या 2 कथांनी मातशें वेगळेपण दिसलें.
अशे तरेचे क्लबिंग करून तुम्ही कथा बद्दल बरोवंक शकतात. तिसरे तुम्ही म्हळे समीक्षा ग्रंथाचो पुस्तक परीक्षण बरयतना म्हाका दिसता हांव उलयतना फिक्शनाचे चड उलयले, नॉन फिक्शनाचे चड उलोवपाक म्हाका वेळ मेळना. बट समीक्षा ग्रंथाचे जर तुमी रिव्ह्यू बरयतात जाल्यार तुमी सांगपाक जाय की पयलीं म्हणजे कसलो विशय त्या समीक्षा ग्रंथान हाताळ्ळा आणि कशा तरेन हाताळ्ळा, म्हणजे ती समीक्षा साहित्य प्रकारान मोडटा काय कितें आणि खऱ्यांनीच ती सारकी समीक्षा जाल्या काय जावंक ना, हें म्हाका दिसता पुस्तक परीक्षणान बरोवप गरजेचें. थँक्यू व्हेरी मच. प्रणिताबाई रेडकर हाचो एक प्रश्न. पुस्तक परीक्षण हे समीक्षेचे पहिले पावल व्हय काय तो साप्प वेगळो साहित्य प्रकार? हय अशें म्हणूं येता, म्हणजे ते लागींचेच प्रकार प्रणिता. बट म्हाका दिसता सुरवातीकूच आमी फरक जाणून घेवपाक जाय, कारण मागीर आमकां दिसता की आमी समीक्षा बरयली पण आमकां दिसता तें पुस्तक परीक्षण म्हणून. केन्ना केन्ना दिसता पुस्तक परीक्षण बरयलें आनी ती समीक्षा म्हणून हो फरक जाणून घेवप. ऑफकोर्स हें पयलें पावल, पण तातूंत फरक आसा हें जाणून घेवप म्हत्वाचें. आनी म्हाका दिसता सामकें मुखाल्लें पावल म्हळ्यार संशोधन पत्र, जें म्हाका दिसता कोंकणींत खूब जाणांनी बरोवपाची आज गरज आसा. तोय एक प्रकार जो खूब कमी आसा कोंकणींत, आनी आज जे विद्यार्थी आसात तांच्या कडेन इतलेंच मागता की तांणी खूब साहित्याचो अभ्यास करचो. आनी फक्त साहित्य जेन्ना हांव म्हणटा फक्त कोंकणी कादंबरी आनी कथाच न्हय, तर कोंकणी लोकसाहित्य जें आसा, जावं कोंकणी राहणीमान, कोंकणी प्रदेश जो आसा हाच्या विशीं अभ्यास करून संशोधनात्मक प्रपत्र बरोवपाक हातांत घेवची. मातशें विशया भायली गजाल, बट एक मागणें करून दिसलें म्हणून ह्या वेळार सांगलें. मानसी धाककर म्हणटा, अणकारीत जाल्ल्या पुस्तकाचे परीक्षण करतना खंयच्यो गजाली मतींत दवरचे, तशेंच तातूंत वेगवेगळ्या विशया वयले लेख बरयले आसत जाल्यार ते सगळ्या विशयांक धरून त्या पुस्तकाचे योग्य परीक्षण कशें येता? तुजो पयलो प्रश्न पयलीं जाप दिता मानसी. अणकारीत जाल्ल्या पुस्तकाचें परीक्षण करतना म्हाका दिसता अणकार कसो जाला हाचेर उलोवप खूब म्हत्वाचें. कारण तुमी फक्त त्या कथानकाचें जावं त्या विशयाचें परीक्षण करनात, तर अणकाराचेंय परीक्षण करतात. तुमी जर दोन्ही पुस्तकां वाचल्यात, म्हणजे आतां समजा इंग्लीश टू कोंकणी आसा आनी दोन्ही जर तुमी पुस्तक वाचलें जाल्यार बरें. पण जर फक्त अणकारीत पुस्तक वाचना आनी तुमकां तें खंय तरी खटकता की हें अणकारीतशें दिसता, कारण अणकाराचें मुखेल हें कितें, आउटकम कितें की तो अणकार कसो दिसपाक जायना, खऱ्यांनीच त्या भाशेंतलें पुस्तक काय हें दिसपाक जाय. आनी हें दिसता काय ना हें तुमी एक पुस्तक परीक्षक म्हणून पळोवपाची गरज आसा. तुजो दुसरो प्रश्न आसा की अणकारीत पुस्तकान समजा वेगवेगळ्या विशया वयले लेख आसा, लेख म्हणजे इट इज अ नॉन फिक्शन, जाल्यार त्या सगळ्या विशयांक धरून त्या पुस्तकाचें योग्य परीक्षण कशें जावं येता. सेम जशें कथा झेल्याचें तुमी करतली की सगळ्या कथाचे वेगवेगळे सांगत बसचे परस तांचें क्लबिंग करचें, तशेंच दर एक लेख वेगवेगळो हाताळचे परस कसले कॉमन विशय आयल्यात. एकूच एक्झाम्पल दिता, हालींच हांवें खुशवंत सिंग हांचें वी इंडियन्स हें पुस्तक वाचलें आनी ताजेर वेगवेगळे लेख आसात आनी सगळ्या लेखांचो एक कॉमन सूत्र आसा तें भारतीय, इंडियन्स. सो जेन्ना हांव समजा त्या पुस्तकाचो रिव्ह्यू बरोवपाक घेतलें जाल्यार आय वील हॅव टू रायट अबाउट दॅट कॉमन थ्रेड. सो इवन अणकारीत जरी पुस्तक आसलें आनी वेगवेगळ्या विशया वयले लेख आसले जाल्यार एक कितें तरी कॉमन थ्रेड आसतलो, नाजाल्यार तें पुस्तक आसचें ना. तो तुमी सोदून काडप एक पुस्तक परीक्षकान खूब म्हत्वाचो. आनी समजा वेगवेगळे विशय हाताळ्यात त्या लेखकान जाल्यार दर विशय एक वळीन सांगप, ताजें चड विश्लेशण करनासतना अमक्या लेखांत अमक्या विशयाचेर हात घाला, अमक्या विशयाचेर उजवाड घाला, अशे तरेचे वेगवेगळे उतरां वापरून म्हाका दिसता तें परीक्षण बरें जावं येता. बाय ऐश्वर्याचो एक प्रश्न. अणकारीत पुस्तकाचेर परीक्षण करताना मूळ पुस्तक वाचप गरजेचें?
गरजेचे ना, पण वाचले जाल्यार तुमकां एक बोनस कसो तो. ओके. आणि म्हाका दिसता आमी गोंयकार भोवभाशीक जाल्यार आमच्या खातीर ही एक एडवांटेज आसा. सो म्हाका दिसता जर तुमकां फावता जाल्यार वाचचें त्या परीक्षणात आणि आणि मोल येतलें. पण जर तुमी वाचूंक ना आनी जर तुमकां वाचप शक्य ना जाल्यारूय तुमी अणकाराचें परीक्षण करूंक शकतात. पण तें परीक्षण करतना तुमी एक नदर दवरपाक जाय की हो अणकार सो दिसता, खंयची तुमकां उतरां खटकतात तातूंत, म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सलेशन जालां, लिटरल ट्रान्सलेशन जालां, किंवा ज्या भाशेन ताचे अणकार जाला त्या भाशेचो वास त्या पुस्तकाक येता काय ना हें जाणून घेवप म्हत्वाचें अणकाराचें परीक्षण करतना. बाय नताशा म्हणटा, कविता आणि कादंबरी हांचे मदीं फरक आसा इंटरप्रिटेशन करतना? कितें टिप्स दिवशी? डेफिनेटली फरक आसा, कारण कविता आणि कादंबरी हे दोन वेगवेगळे प्रकार. कविता गद्य आणि कादंबरी कविता पद्य आणि कादंबरी गद्य प्रकारान मोडटा, प्रोज जाका आमी म्हणटात. म्हणटकच हळूच सांगलें तशें ह्या साहित्य प्रकारचे मुखेल गिन्यान आमकां आसप गरजेचें इंटरप्रेट करतना. आणि खंयचे खंयचे भाग असतात, म्हणजे कादंबरीन प्लॉट असता, सेटिंग असता, कॅरेक्टर्स असतात. कवितेन ते असताच अशें ना. कवितेच मिटर म्हणून असता, रिदम असता, रायम असता, मागीर वेगवेगळे प्रकार असता, फ्री वर्ड्स, मुक्त छंद, छंद मुक्त. हे प्रकार म्हाका दिसता कवितांचे आणि कादंबरीचे इंटरप्रिटेशन करतना आमकां खबर आसप गरजेचें. डेफिनेटली फरक आसा आणि तो फरक जाणून घेवनूच ताजें पुस्तक परीक्षण बरे रितीन जावं येता नताशा. बाब मनोज म्हणटा, कविता विश्लेषण आणि पुस्तक परीक्षण दोन वेगळे प्रकार काय ना हाचेर मातसो उजवाड घालात. हय, कारण कविता विश्लेषण जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी फक्त कवितेचें विश्लेषण करतात. ओके. फक्त कविता कशी आसा आणि कवितेन कितें विशय आयला, कवितेचो रायम, रिदम, खंयच्या प्रकारान ती मोडटा, कारण कवितेचे कितलेशेच प्रकार आसात. सो ते आमी करतात. आणि पुस्तक परीक्षण आमी पुस्तकाक पळयतात. म्हणजे पुस्तकाची प्रस्तावना कोणे बरयल्या, पुस्तकाचे कवर कोणे काडला हें सुद्दां म्हत्वाचें सांगप. पुस्तकाचे जे मुखचित्र जावं मलचित्र जे असता, फाटल्यान जे चित्र असता, जावं भितर समजा चित्र आसा, म्हणजे भुरग्यांची जी पुस्तकां आसता तातूंत खूब चित्रां असतात, आसप गरजेची. आणि जर तुम्ही भुरग्यांच्या पुस्तकाचे जर रिव्ह्यू बरयतात जाल्यार त्या चित्रां विशीं उलोवप खूब म्हत्वाचें. सारकें काय ना. सो पुस्तक परीक्षण तुम्ही पुस्तक पळयतात आणि कविता विश्लेषणात फक्त तो प्रकार, साहित्याचा प्रकार आसा तो पळयतात. कपिल बाब सरदेसाय हांचो एक प्रश्न, काही चळवळीबद्दल पुस्तक बरयतना लेखक स्वता ते चळवळींत आसतात आपल्यो तोखणायो करपाची घडणूक घालता. हे परीक्षण करतना परीक्षण करप्यान ताका खात्री आसल्यार बाकीच्यांची दिवं येतात. लेखक दिसून येता. कितें म्हाका दिसता हो प्रश्न वाचून मागीर जाप दिता म्हाका. ते म्हणतात, काय चळवळीबद्दल पुस्तकां बरयतना लेखक स्वता चळवळींत आसल्यार आपल्योच तोखणायो करतात. तर ते आमी परीक्षण करतना घेतल्यार लेखकाक वायट दिसूं येता. दुसऱ्यान थोडी कांयची नांवां तातूंत आयली ना, ते फक्त स्वताची तोखणाय करतात. जाल्यार परीक्षण करतना लेखकाक वायट दिसूं येता काय? ओदळूच सांगलें तशें परीक्षण बरयतना लेखकाक वायट दिसतलें, तो आपल्याक कितें म्हणटलो, ही जर तुमी भिरांत दवरून परीक्षण बरयतले जाल्यार तें परीक्षण सारकें जावचें ना. लेखकाक वायट दिसूं येता काय ना हें हांव सांगपाक शकना. इट डिपेंड्स ऑन लेखक की तो परीक्षण कशे तरेन घेता ते. कांय लेखक जे आसतात जांकां आवडटा आपल्या साहित्य कृती विशीं लोकांनी टिका केली, ते म्हणटा तातूंतल्यान आपल्याक शिकपाक मेळटा. पण कांय लेखकांक वायट दिसता. पण ताजो विचार पुस्तक परीक्षण बरोवप्यान करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसना.
कारण तुम्ही जर प्रामाणिक असात तुमच्या तुमच्या विचाराविषयी त्या पुस्तकाबद्दल, जाल्यार म्हाका दिसना ह्यो सगळ्यो गजाली पुस्तक परीक्षण बरयतना इट शूड मॅटर. लेखकाक वायट दिसल्यार दिसू, तुमकां जर दिसता की ताणी अशें केलां जाल्यार तें प्रामाणीकपणान भियेनासतना मांडपाची खऱ्यांनीच गरज आसा. कारण तुम्ही लक्षात दवरात, तुमचो टार्गेट इज नॉट जस्ट लेखक, जर तुमचो टार्गेट इज वाचक, आणि वाचकाक खरें कितें आसा तें कळपाक जाय, हय काय ना? बाय देविता खुळे हाचो एक प्रश्न. कविता लिहिल्यात वेगवेगळ्या कवितांचो आस्पाव असता, तेन्ना परीक्षण करतल्याक जर थोड्योच कविता आवडल्यो आनी कांय कविता आवडूंक ना जाल्यार ते परीक्षणात कशें मांडले हें सांगशात? क्लबिंग करचें. ज्यो तुमकां कविता आवडल्यात तांचे जर माथाळे आसात, जावं पान क्रमांक आसा, एकदां कवितांक माथाळे आसना, पान क्रमांक दिवचे, ह्या पाना वयल्यो जावं ह्या माथाळ्याच्यो, जावं जर त्या सगळ्या कवितांक एक विशय आसा, अमक्यो अमक्यो मोगाच्यो ज्यो कविता आसात त्यो बऱ्यो आसात, पूण अमक्यो अमक्यो ज्यो कविता आसात त्यो तितल्यो खास जावंक नात, अशे तरेन मांडूं शकता. आनी हें मांडप खूब म्हत्वाचें, कारण खुबदां कितें जाता, सगळ्योच बऱ्यो जाल्या अशें दिसता आनी मागीर लेखकूय त्या भ्रमांत रावता. म्हणटकच हें सांगप खूब म्हत्वाचें की ह्यो कविता खरेंच प्रभावी आसात आनी अमक्यो कविता प्रभावी जावना. सगळ्या कविताचें सांगत बसच्या परस मेक ग्रुप्स ऑफ पोएम्स, जे क्लबिंग करून दिवचे. आणि जर कोणाचे प्रश्न उरल्यात जाल्यार तुम्ही ते चॅट बॉक्सान टायप करून दिवं येता, वा तुमचो मायक ऑन करून ते तन्वीबाई मेरेन पावोवंक शकतात. आतां मेरेन आयिल्ले प्रश्न खूब सुंदर आशिल्ले आनी हांव आस्त बाळगिता की हांवें त्या प्रश्नांक जाता तशी जाप दिली आसतली. हीच आस्त बाळगिता आनी तांकां तांचे प्रश्न हांवें तांकां सारकी जाप दिली आसतली अशी हांव आस्त बाळगिता. देव बरें करूं तन्वीबाई. तशेंच कोणी प्रश्न विचारलेले तांकांय आमी मना काळजा सावन दिनवासता. सगळ्यांची नांवां घेवंक ना, पूण जाय आसवता की तन्वीबाई आनी कोंकणी भाशा मंडळाक परबीं भेटयला. तुमकां सगळ्यांक हांव तांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आयज ह्या व्याख्यानाक जसो तुमचो प्रतिसाद लाभलो, तसोच कोंकणी भाशा मंडळाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक तुमचो असोच प्रतिसाद लाभतलो अशी हांव आस्त बाळगिता. आतां हांव मागता वल्लभ बर्वे हांचे लागीं की तांच्यांनी उपकाराचे उलोवप करचें. पहिल्या सुवातेर पुस्तक परीक्षण लेखन हाचेर आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केल्ल्या बद्दल भौमानीस तन्वी बांबोळकार हांकां देव बरें करूं म्हणटा. जांकां लागून ही कार्यावळ खूब बरी फुल्ली ती म्हणजे विद्यार्थी, शिक्षक, सगळे भाशा प्रेमी हांकां मनासावन दिनवास. ह्या कार्यावळीचे संयोजन आनी सूत्रसंचालन खूब बऱ्या तरेन केल्या बद्दल बाय सनिला हांकां देव बरें करूं. प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया मंडळाच्या उपक्रमाक प्रसिद्धी दिता आनी आमची उर्बा वाडयता म्हूण तांचे उपकार. निमाणे ही ऑनलायन व्याख्यान जैतिवंत करपाक मंडळाच्या टेक्निकल टिमीक खूब खूब दिनवास. कोविडच्या नेमाक पाळो दिवया, सुरक्षीत रावया, कोरोनाक हारोवया. सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं.